गीत घेऊया पेज 118 I5. How tuzo ibadia put mochi wat poloitas loy moche pap onup karpon doyar kalsan wisoloy moche pap onup karpon doyar kalsan wisoloy kosodon hawitsona tuji weng hasotsona tuzo mok wisotsona. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूताय आमकां दोन सोयम दिसून येतात. देवीक सोयम जाचे वरवीं जेजू देव आनी बापाचो एकलोच पूत म्हूण आमी सोत मानता, आनी मनीस सोयम जाचे वरवीं जेजू आमचे भाशेन मनीस जावन ह्या दोतोरीर जल्मलो, जियेलो, कोश्ट मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी परगट कोत्ता. जेजू बापाची दया आनी काकलूत दुसऱ्यांक वांटूंक आयलोलो. हें कार्य पूर्ण करतना देवचारान ताका आपणाच्याच बोळाचेर आनी पदवेचेर पातयेवंक ताळणी घालता. पूण जेजू ह्या ताळण्याचेर जैतिवंत जालो आनी आमकां देवाचेर भावार्थी रावंक नमुनो जालो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे आपोवणें जियेतना आनी देवाचें राज बांदतना देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक आनी ताळणेंत देवाचेर भावार्थी रावंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना मागुया. तशेंच आयज ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना उगडास करुया. जी कोण बर्थडे सेलेब्रेट करता वो वेडिंग एनिवर्सरी सेलेब्रेट करतात, तशेंच आयचे खास इंतेसाप आसत थँक्स गिवींग एंड गूड हेल्थ RCL क्रू. तशेंच खास इंतेसाप आसत मीस पेटयता जेनिफर कांपोस. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगतना मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा कोणवाळ्या बापा, आमचे उसोकतायेचे तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाता खाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी जूं मोडून उडयशात, मुटकी ना मारशात आनी वायट उतर ना उशादशात, भुकेल्यांक खावूंक दिशात आनी कोंतावलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या उजवाडा सारको पळजोळटलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तांचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात. कोदीं सुकोन वचना तसले जोरी सारकीं आदीं गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो शेनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. शेनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलों. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतरें. देवाचे वडोपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुका विश्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुका विश्वासी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळडिरो, विश्वासी हांव चाकर तुजो. तुजे सायबा पातयेवन रावतां, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब. तुका विश्वासी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बोगोर ना देव म्हाका, म्हजी तुका कोर दया सायबा. दीसभर तुका चुलो मारतां, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विश्वास दवरून घालतां बापा. जबाब. तुका विश्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा, कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा, उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तुका विश्वासी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. पातकाचें मरण म्हाका नाका, आपलें जिवीत बोलदून ताणी नव्यान जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? पोर्तिपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक
तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायस प्रवादी देवाक आमच्या बऱ्या जिविताची चाल मानता म्हूण सांगता. जितले फावट आमी आमची खुशी दोमायता आनी देवाची खुशी मुखार घालता तितले फावट आमच्या प्रयत्नांचेर देव खुशाल म्हूण आमकां सांगता. शुभ वर्तमान आमकां लेवीच्या आपोवण्याची खबर सांगता. लेवी 2 वसूलदार आसलोलो. जुदेवा पोरमोणे तो एक घातकी आनी आपल्याच लोकांक विकून दिवपी. हाका जेजू आपयता आनी तो फाटीं फुडें पळयनासतना ताचो पाटलाव कोत्ता. सगळें सोडून पाटलाव कोत्ता. हें कोत्ता म्हूण लोक ताचेर गुणगुणटा. पूण जेजू आपणाचें मिसांव सांडलोल्यांक पोत्तून हाडूंक म्हूण लोकांक दाखोवन दिता. जिवीत बदलपाक सगल्यांक संदी आसा. देवाच्या घरांत सगल्यांक आमंत्रण आसा म्हूण जेजू दाखयता. देवाचेर भावार्थ तिरायतल्या जाल्यार आमी भावार्थान वाडूंक जाय. भावार्थान वाडूंक आमकां देवाची ओळखेन वाडूंक गरज. जेजूक आपल्या बापाची ओळख आसली आनी हाकाच लागून आपलें जिवीत बापाच्या हातांत घालूंक फुडें सरलो. आमी पातोक आदारून ताचे कडल्यान पयस वेता तेन्ना तो आमचे सोदीक येता. आमची पातकां तो उगडास दवरिना पूण काकलूत आनी दोया वांटीत रावता. आमचे पोदवेचेर गिरेस्कायेचेर आनी बोळाचेर पातयेवन रावचे बदलेक काकलुतसार देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावया. सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अपरिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कणवाळायेन आयकून घे. ह्यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सोंशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांत तावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोसान समोरुबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वट्टीं घोडितां आमी समोरुमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भलात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपण वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडमुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D28.
प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां उदीक गोठाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज 128 I18. मोगा बापा मोच्या तुझे